नंदन होते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान ओढावी A8. वंदन वंदन स्वर्गीचा देवा बाबा वंदन वंदन त्याच्या एकल्याच पुता वंदन 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 सा पवित्र ज्ञान वंदन वंदन सस्नाच्या सस्ना देवाकांच्या आज भजन आम्ही करूया सगळ्या काळसां त्याची स्तुती करूया ताळे आजुबार्या गीता आम्ही गाव्या देवाकांच्या वंदी वंदन वंदन सगळीच्या देवा बाबा वंदन वंदन त्याच्या एकल्याच पुता वंदन 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 सा पवित्र ज्ञान वंदन वंदन सस्नाच्या सस्ना मंगळारा दिसा दनपारांचें जेवण दिल्लें अँटनी PAच्या उगडासाक पाणिकुलम फॅमिली संपाचें आज आसऱ्याच्या लोकांक जेवण दिलां जसिंता फर्नांडीस बेंदूर 70 वर्सांच्या जल्मदिसाच्या उगडासाक आयची मिसाची तेसावां आशा सिल्विया डिसोजा आनी तशेंच सेमिल्डा क्युएर्लो वालेन्सिया देवाकार गांजा मीस दितात हांच्या तेसावां पासत आनी आमच्या तेसावां पासत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो आज पवित्र सभा भाग्यवंत चार्ल्स बोरोमियो हाचें स्मरण करता पवित्र सभेंत नवेंपण आनी तशेंच पवित्र सभे खातीर आपलो सर्वस्व
सर्वस्व जिवीत पक्षाच्या बरेपणा खातीर वावुरलेलो आसूं उडास करतना आमी हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी वावर करूंक आसा म्हणलें उगडास दवरया. आमी बेठोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमचें पाताक आमी वळखून घेवया. आमी संगता उसारन म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. आमच्या आत्सवां खातीर आमी मावनपणी मागया. सर्वेस्परा तुज्या धर्माध्यक्षा भाग्यवान चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे सभेंत निरंतरी पाठय आनी ताचे वरवीं थांबानासतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्या मुखामळाचो परजळ संवसाराक दाखोवंक तिका पादी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचा. बाबा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेत जावन जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरताव जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्यांचीच. कित्याक जिवंत आसल्यांचे आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. तर कितें म्हूण तुज्या भावाची सर्ती करूंक तूं फुडें सरताय वा कितें म्हूण तूं ताजी बेपरवा करताय. आमकां सोमेस्तांक देवाचे निती सद्रे उजीर जडतेक रावोंक आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. अशें म्हणटा सरस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजी हुजी दिंब्यांनी सटपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाकणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लेख दिवचे पडटले. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ह्या जिवितान सरस्वराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया भोगूंक पावतलो. सरस्पर म्हजो उजवाड, तोंस म्हजो तारोक, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सरस्परस म्हज्या जिविताचो कांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. हो उपकार म्हजी एकच आशा, रावूंक हांवें सोम्याच्या घरी सगळी म्हजी जिणी. सरस्पराची गोडसाण साकून भोगच्याक
त्या देव मंदिरान ताची जाप म्हाका मेळच्याक. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. इतले हांव बरो वचून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, देर घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. येया मुजे सशी सोमेस तुमी कश्टतले न्हू आनी वचन भवितले न्हू. हांव तुमकां विशीव दिता म्हणटा सुमी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. आतां सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकूंक ताचे सरसे वेताले. हें पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसा जाल्यार बाकीचे 99 आरान्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हज्या सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज ना त्या 99 नितिवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदललेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडा जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोन मारून ते मेळासर 17 सोदीन जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिणींक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा म्हज्या सांगाता संतोश पावा, कित्याक भायर पडले नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन जिनी बदलल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवदूत संतोश पावताले. देवाचें उतर हें वगणे तुका क्रिस्ता. आयच्या सगळ्या वांजलाचो सारांश आसा देव सोदून येता सुकोवन गेल्ल्यांक. आनी देव सोदून येता मात्र न्हय, तो पळयता आनी तो फाटीं हाडटा. सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची वपार आमी आयकली आनी ही वपार हेर एका मनशांक सांगलेली आनी हेर एका मनशांक आमी म्हाकाच ती लागू करीचे, म्हाकाच ती म्हणली म्हणून हांवें चिंतचें आनी मागचें गरज आसा. पूण हाच्या फाटल्यान एक विशय आसा, देवान सोदून वचचें सुकोवन गेल्ल्यांक. खंय म्हणी अशें आयकूंक मेळटा गी, पूण जेजून सांगिल्लें हें आयकलें घडीत वाचतना आमकां हर एकल्यांक एक व्हड एका रितीचो संतोश आमकां भोगूंक जाय. कित्याक आमी सक्कडी पातकी सुकोवन गेल्लीं मनशां. देव आमकां सोदून येता. देव सोदून येता मात्र न्हय, जर तर तो पळयता पळोवन ती शेळी ताका पळोवन ती फाटीं गोवन येता जाल्यार तो त्या शेळयेक उखलता.
तितले मात्रेन तो कांद्यार घालून फाटीं येता. आमच्या जिबितांत जर तर सुकून गेले जाल्यार आमकां 2 मार पडटे. पयलें या आमी 2 मार घालतले. कितले कश्ट आमकां दिले, वडोलता तुका सोदून आसा, तूं आतां अशें करताय तशें करताय म्हणून पुरपुरोन 2 मार घालून आमी वण हाडटाले. देव तशें न्ही. देव कांय विचारिना. तो आमकां पळयता, आमच्या दोळ्यांक पळयता. जर तर ती शेळी फाटीं येता म्हणून बगता जाल्यार तो ताका आपोवन हाडटा, वण हाडिना, म्हाका कांद्यार घालून तो हाडटा. आनी अशें शेळये तें आनी देवाक आसतो तो मोग आमकां आज ह्या ओपारेंत दाखोवन दिला. ही शेळी म्हळ्यार आमी सुकून गेल्ल्या वेळार देव आमचो कितलो मोग करता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. आनी एक ल्हानशें ओपार सांगल्या, एक भायर पडलें नाणें, एक कॉयन भायर पडल्या वेळार एक स्त्री कितें करता गे म्हळ्यार ती सगळी मारून झडटा, नितळ करता. आनी उपरांत तें कॉयन मेळ्ळ्या उपरांत त्या कॉयन मेळ्ळें म्हणून ती सकयल गांवांक सांगता, शेजारण्यांक सांगता. आनी येया तुमी सकयल म्हजें सांगाता कशें वेचीक पोत फाटीं आयिल्ल्या वेळार बापायन व्हड संतोश दाखयलो मात्र न्हय, ताणें जेवणी केलें. सुकून गेल्ल्या एका मनशाक फाटीं घरा आयिल्ल्या पासून पोस्टी फटको मारलो आनी गर्द जेवण केलें. आनी ह्या भूत फाटीं आयिल्लो म्हणल्या कारणा खातीर बापायन जेवण करून ताचो संतोश उसारलो. देवाचो स्वभाव हो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, सर्गी एक पातकी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत सर्गी आसचे देवदूत व्हड संतोश पावतात म्हणलें आमी आतां आयकलें. मोगाच्यान देव आमचें पाताक पळोवन ताका बेजाराय जायना. तो फाटीं आमच्या सांगातात तो येता आनी आमकां आपयता. पूण देवाक खंयचें तें आमकां पळोवंक नाका. देवाक आमचें तें कितें पळोवंक नाका. आमचें स्टबर्ननेस, आमचें दारूणपण ताका पळोवंक नाका. तें ताका मेसवाना. पातकी मनशांक तो केदाळारी वेंगून फाटीं हाडटा. पण जर तर एक मनीस दारूण आसत जाल्यार कांय करूंक जायना देवाक. फारा वेरायाक कितेंय करूंक जावना. फारा वेरायाचें मौन बदललें तरी एका घडयेक उपरांत तें दारूण जालें. कांय बदलावण करूंक जावना. दावीद रायाक तो फातकान पडलो आनी थंयसर ताणें ताचें दारूणकाय ताचें पाताक तो वळखलो आनी तो फाटीं आयलो. आनी अशें आमी समजता कितें म्हळ्यार देव आमचो मोगाळ बाप. देव आमकां म्हणजे पातक्यांचो तो मोग करता. ही चिन्ह आमच्या मतीन दवरया. एक घडी भर मावून रावया. देव म्हाका आज सोदून येता. तो म्हाका पळयता, म्हाका उखलता, ताच्या कांद्यार दवरता आनी फाटीं घरा हाडून गर्द जेवण करता, संतोश पावता. एक घडी मावूनपणी आमी मागया. C12. घे गोंडो सोमया घेवाय काळजामची मोरासगी मागता आमी तुजी भुरगीं. घे गोंडो सोमया घेवाय
तुझे सक्ती तुझे सगी आज भेटैता काणिक पवित्र गोवा मुडो मायनाची कास जिणे आमची करू पवित्र जावो ज्वाड आमचो सोम्या काणिक घेवनी म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. बापा आमच्या सस्नीक गोवळ्या भाग्यवान चार्ल्स तुज्या परजेचो गोवळी आनी आपल्या पासत आनी आपणे परजे पासत भेटयतलो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गोवळीक उर्बा आनी हेर शेगूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्या गोवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जना एकल्याच्या अभ्यासाक गरज तें सुगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळां बरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स बरोमेव तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा सगी तुका जय. ओम सगी तुका जय. ओम सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी एका दाता जय 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 जय. ओम सगी तुका जय. ओम सगी तुका जय. ओम सगी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी हेंस घेयात आनी अंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक काराराचें हें रगात पथकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारू तेणे हें म्हज्या उडासाक करात. Babat tasagot pergatoya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत आसो बुंडो आनी सोडवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजे सवा करूंक आमकां पव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रग्गा सवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रू पावलो आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भगवंत जुझे तिसपती भगवंत धर्मदूत भगवंत सांत चार्ल्स बोरोमियो सांत आंतोन आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा आमच्या मनात दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दीर्घ म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या पक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यां दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरवनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश्या नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या उदकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबट्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले रे, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. हो जेजू, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D33. काळजांत म्हज्या सोम्या तू म्हज्या दर्यान आत्म्यांत म्हज्या सोम्या रास्तू कर म्हज्या दर्यान तू म्हज्या सोम्या वाकय प्रकाश तुझो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा वचो तू म्हज्या सोम्या वाकय प्रकाश तुझो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय मोगा वचो. तुझे वेळ कितेंच नाका तू सोम्या पुरो म्हाका अनवरांत सांडी नाका वेंकोन रावता तुका तू म्हज्या सोम्या वाकय प्रकाश तुझो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय
आमकां म्हजो ये तूं म्हज्या सम्या पांकय प्रकाश तुजो धांवडाय काळोख म्हजो भेटय मोगा म्हजो काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घ्यां दिवया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें विसरून काडलेल्या गोवळ्या भाग्यवंत चार्ल्सान आपल्या मणियारपणांत विश्वासीपणाची आनी प्रित्युमोगाच्या करण्यांनी उमेदीची परजळीक देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावूंक आनी प्रित्युमोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी गटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सरपदवेदार देव आप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मुसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची F6. सोन्या हांव वेता तुका गांदिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आतां सदा वाटेन मेका काडून वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्घां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सकाळींची भेटवणी ही जिसूच्या दैवी काळजा आयच्या दिसाची स्वयंची मागणी कामा आनी कश्ट आमच्या पत्काच्या परेपणापासून आनी अल्तारीच्या पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सुमे सिरेद्यापासून भगिवंत आमकां मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागणेच्या अपोस्तलांच्या इराद्यापासून आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून हे जेजूच्या पवित्र काळजा हे जेजूच्या देवी काळजा तुजे रासीम आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुज्या दैवी काळजाचे ससायेन राग आमच्या भगिवंत पाप साहेबा सातोन ताका उसवाड गटाय आनी बुजवण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घ दिता
अंतस्करणी नमस्कार करता और तुझो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निष्कृतांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळलें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दीस येवपा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या वडा मनाक म्हज्या पातकांच्या परेपणाक म्हज्या जेसू तुज्या क्रुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या आपण्या पासून बक्षी म्हजी सुमेज पातकां म्हज्या पातकेची कपळत कर देवा पवित्रज्ञा देसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकां दावे पडना समच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून तुजे पातक्याची कपळत कर म्हाका पातक्याक बक्षी सुम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर वेदी गर्भस्थ जाली नमान मरी एक रुपयां भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आपले सुम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते सांग नमान मरी एक रुपयां भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाची माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मुळे जियेलो नमान मरी एक रुपयां भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाची माये आमोप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन भगवंती देवाचे माये आमा पसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर मागया येसुमिया मुर्गेचे इस्व्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान शपन घेतले आम्ही सणसल्या ताच्या कष्टाने कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझे कृपा आमच्या अस्करणाने ओत म्हूण आम्ही मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन देवा गेल्या बुडव्या तुझ्या रम्या सिरकचे म्हाका दिलाय तुझे तबेन मुजी मूर्त उसवाडाय म्हाका रात सांबाळ आनी चलय आमेन भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातय एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सत मानता तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक पयस सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं सस्तीक सत आनी सणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय तूं फटायनाय वा फटवून पडनाय ह्या भावार्थाक जेवंक आनी हांव खुशी व्हरता आमेन बरवर्षाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणे आनी हेजेनी उपरांत सस्तीक सूख सोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी कपळदार आनी तुवें तें बसयल्या ह्या बरवर्षान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तूं प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचोय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो आपारिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजांत सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्या देवा हांवें आत्मान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पातकेचे सुमे सुगेतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन
सतमंता देवा सर्वपदवेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जिसू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर मी गर्भी संभवलो अंकुर मर्यादा सल्मलो पोंस पिलाताका ताने कष्ट सोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आणि ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उंचार बसला तेंटा जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पत्कांचे मुक्साणे कुडीचे जेवण मोन ससनाचे जिवीत आमेन. मोरी एक समर्पण मुझे रणी आणि माये हांव म्हाका सगळ्यांक सुखा दिता आणि मुझे भक्तीपण तुझे थंय दाखोवच्या आजच्या दिसा हांव तुका समर्पिता मुझे दोळे मुझे कान मुझे तोंड मुझे काळीज आणि म्हाका सगळ्यांच कांयच दवरनासा देखून हे मोगाळी माये हांव तुजी सल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्तानी वस्त म्हणल्या बरी. ये मरिये पाप कतनातल्या तुझ्या गर्भसंभा मारिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आणि म्हजो आत्मो बगेवो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे आमोप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बरे मन जोडूंक सांज जुसे कडे मागणे ये भगवान सुसे जिसूच्या आणि मरियेच्या हातान तुवें प्राण केलोय म्हज्या जिणेत मरणाचे मोर पडताना ये भगवान बापा जिसूक आनी मरियेक सांगाता काण घेव मुझे कुमके घे आनी सुंदी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच पुसवण तांच्या पवित्रतान प्राण करची तुमच्या पवित्रतान जिणेंत आनी मरणांत हे जिसू सुसे मरिये म्हजो आत्मो दिता आमेन. मोकाळ पुत्र सवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां. बेगीन कुसचे करवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. वरते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान. ओढाभिनंदन वरते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान. ओढाभिनंदन वरते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान. ओढाभिनंदन वरते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान.